नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। हरमल मुख्यमंत्र्याचे स्कुला भोंवतणी धिरयांचे प्रकरणात पेडणे पुलिशेन केलो FIR। अनोळखी आयोजकां आड गुन्यांव नोंद। प्राणी प्रेमी एक्टिविस्ट म्हणटात पुलीस फितूर। पानसरे हत्या केशीत मडगांव स्फोटांतल्या फरारी दोगांचो हात पुलिसांक दुबाव। दोगूय खंय सनातनाचे। सनातन म्हणटा पुरोगाम्याच्या दबावाखाला पुलीस पिट्टात साधकांक। जायका केशीत सरकार आपल्याक घुसपायता। लुईस बर्जराच्या अधिकाऱ्यान मंत्र्याक लांच दिल्या म्हणा मुख्यमंत्र्याक न्हय। क्रायम ब्रांचीच्या अर्जाचेर दिगंबराचो हायकोर्टांत आर्ग्युमेंट। विसर्जनान 5 दिसाची चवथ सोंपली। गणपती लागलो वर्साच्या वाटेक। माराण फोगाच्या गडगडाटांत गणपतीचें विसर्जन। मात चवथीचो मूड अनंत चतुर्दशी मेरेन। आनी खेळांत दुबय अल हताकडेन फ्रेंडली FC गोवा 2-4 हारले। आतां मेरेन दुबय क्लबाकडेन जाल्ले 4 फ्रेंडलींनी 2 ड्रॉ, 1 जिखले, 1 हारले। ब्रेस्तारा वास्को FC गोवाचे टीम लॉन्चिंग। खबरो विस्तारान। हरमल मुख्यमंत्र्याचे स्कुला भोंवतणी जाल्ले धिरयांचे प्रकरणात पेडणे पुलिसांनी FIR घालो। 4 वरां 4,000 लोकां मजगती जाल्ल्यो 20 बैलांच्यो धिरयो प्रुडंटान आयतारा उक्ताडार हाडिल्ल्यो। धिरयांची सुवात मुख्यमंत्र्याच्या हरमल पंचक्रोशी स्कुला भोंवतणी। प्राणी प्रेमी एक्टिविस्ट म्हणटा मांद्र्या आनी हरमल चवथी कडेन धिरयो जातात हें पुलिसांक खबर आसा। हे पयलीं कागाळी केल्यात। पुलीस जाणून बुजून जाग करिनात। मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात असलें जावप हें दुर्दैवी। गोय धरून देशभर धिरयो बेकायदेशीर। मात खुद्द मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मतदारसंघान आयतारा नेटान धिरयो पेटल्यो। प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत पेडणे पुलिसांनी निमणे FIR घालो। धिरयो चल्ल्या म्हूण एक्टिविस्टांनी पुलिसांक कळोवन सुद्धा पुलीस थंय दिसले सुद्धा ना। खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान असले जावप दुर्दैवी म्हूण प्राणी प्रेमी एक्टिविस्टांची प्रतिक्रिया। आमी पुलिसांक कळोवन सुद्धा पुलिसांनी तेचेर कांय एक्शन घेवंक ना। 2 कडेन मांद्र्या तशेंच पारशा चवथीचे दीस आहा। चवथीच्या एका सणाक हेजे आयोजन केले वयता। 5व्या दिसा तशेंच 7व्या दिसा अशें आमकां इन्फॉर्मर येयला। ही दुर्दैवी गोष्ट आहा की CMच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा ते एरिया आसा तितून हो प्रकार घडटा आनी CMन तेजे कडेन दुर्लक्ष केल्लें आसा। जाणून बुजून अशें आमकां तरी दिसता। कारण प्रत्येक आमकां एक ह्या सरकारा कडच्यान एक हें आसलें की हे सरकार तरी पॉझिटिव्ह कितें तरी काम करतले, पूण पळोवपाक गेल्यार ह्या सरकार कडच्यान आमच्या अपेक्षा भंग जाल्ला। प्रत्येक गोश्टी कडच्यान जे इलिगल जे आसा तेका लिगल कशें करप ह्या बाबती कडेन लक्ष चड केंद्रीत करता अशें आमचेर आरोप आसा। भोमा मुख्यमंत्र्याच्या हरमल पंचक्रोशी स्कुला भोंवतणी मळार आयतारा सकाळ फुडें 4 वरां ऑल गोवा धिरयो पेटिल्ल्यो। 4,000 लोक धिरयांक जमिल्लो। धिरयांक 20 बैल, 10 जोडयो सगळे प्लान करून जाल्ले। जमाव चडसो दक्षिण गोंयचो। धिरयांकडच्यान हरमल आउटपोस्ट अर्द किलोमीटर पसून ना। बैल झगडून रक्तबंबाळ जाल्ले। कोर्टाची धिरयो बंदी खुटयाळाक मारून ह्यो धिरयो जाल्यो। इतले मजगती धारगळे जाणटे जोडप्याच्या खून प्रकरणात पुलीस 5 दीस जाले तरी खुन्याक सोदतात। पुलिसांनी तांच्या घरच्यांची आनी कामगारांची चौकशी केल्या। मात तातूंत कसलेच ठोस पुरावे अजून खंय पुलिशेच्या हाताक लागिल्ले ना। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी उदय परब। मडगांव बॉम्ब स्फोटाचे केशीत फरारी दोगा आरोपींचो पुरोगामी विचारवंत गोविंद पानसरेच्या हत्या प्रकरणात हात आसूं येता। 2009तल्या मडगांव बॉम्ब स्फोट प्रकरणात सनातनाच्या दोगांच्या हत्येत हात आसूं येता म्हूण प्रकरणाची चौकशी करपी SITक दुबाव। SIT तांकां सोदता। सनातन म्हणटा पुरोगामी एक्टिविस्टांच्या दबावाखाला पुलीस उठ सूट साधकांक टार्गेट करतात। 2009तल्या मडगांव बॉम्ब स्फोटातले 2 आरोपी अजून फरारी आसात। तांचो खंय सनातनाकडेन संबंध म्हूण महाराष्ट्राचे पुलीस सांगतात। रुद्र पाटील आनी सारंग अकोलकार उर्फ कुलकर्णी ह्या दोगांचो पुरोगामी विचारवंत गोविंद पानसरेच्या हत्या प्रकरणात हात आसूं येता म्हूण SITक दुबाव। मडगांव बॉम्ब स्फोटांत सनातनाचे मालगोंडा पाटील आनी योगेश नायकाक मरण आयिल्लें। गोविंद पानसरे हत्या केशीन पुलिसांनी सनातनाचे समीर गायकवाडाक फाटल्या सप्तकांत धरिल्लो। तशेंच मुंबयच्या एकल्याक आनी कर्नाटकांतल्या दोगांक ताब्यात घेतिल्ले।
पुलीस म्हणटात समीर गायकवाडाच्या फोन कॉलाचो रिकॉर्ड तपासलो तेन्ना तो रुद्राच्या संपर्कांत आशिल्लो म्हूण कळटा आनी सीपीआय फुडारी पानसरेची हत्या जावपाच्या एका म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार जानेवारीन दोगांनी पानसरेच्या कोल्हापूरच्या घराची पळोवणी केल्ली. 82 वर्साचो पानसरे आनी ताची घरकान्न उमाचेर 16 फेब्रुवारीक मोटरसायकली वेल्यान आयिल्ले दोगांनी गुळयो घाल्ल्यो. हल्ल्यान पानसरेक मरण आयिल्लें. ताची घरकान्न वाटावली. सनातन म्हणटा पुरोगामी विचारवंतांच्या दबावाक लागून पुलीस सनातनाच्या साधकांक उठसूट पिट्टात आनी टार्गेट करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंगळारा मिनाची 11वी ई पावणी जाता. 1.17 मिलियन टन मीन पावणेर काडटले. वट्ट 53 सुवाती वयले मीन हे फावट पावणेर काडला. तातूंतले 5 सुवाती वयले मीन बऱ्या ग्रेडीचे. हे पावणे खातीर खण खात्यान कोडली, सांखळे, कुड्डेगाळ, शिगांव, सोनूस, कोले, कश्टी, शेळवण, सुळकर्ण, डिंगणे आनी मायणाचे मायनी वयले मीन आसा. ऑक्टोबरा पयलीं सगळे 15 मिलियन टन मिनाची पावणी करपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. आतां मेरेन 10 पावणेंतल्यान सरकारान 1000 कोटी जोडल्यात. घेवया एक विराम.